मातेवाचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव प्रितुमेचेर सवस्काय हाडूंक आयला म्हूण सोजमू नाकात. हांव सवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयला. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर राड, धुवेक तिचे आवयचेर राड, सुनेक तिचे सासूचेर राड दोशी करूंक हांव आयला. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हजे वोन आपल्या बापायचो वो आवयचो ओदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजे वोन आपल्या पुताचो वो धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोणूय पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरा नगरांनी शिकवण दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय थावन फुडें गेलो. सर्वेस्पराचें उतर.